जेजू देवाचे राजा विशीं लोकां लागीं उलयलो आनी कोणाक बरी जावची गरज आसली तांकां ताणें बरी केली। दीस पडचोच वेळ जालो आनी 12 जाणांनी लागीं येवन ताका सांगलें, सोरभोंवतणच्या नगरांनी आनी ग्रामांनी वचून बिराड सोडून आपणाच्या जेवणा खाणाच्या पळोवच्या खातीर लोकांक धाडूं दी। तर आमी हांगा एकसुऱ्या सुवातेर आसां। आनी ताणें पोवतीपाल केलो, तांकां खावंक जेवंक तुमीच दियात। पूण तांणी अशें म्हणलें, 5 उणी आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं कांयच ना। आमी वचून ह्या सगळ्या लोकांक पुरोशें जेवण विकतें घेतल्यार बी जायत, कित्याक सुमार 5000 दादले आसले। पूण ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, सुमार 50च्या जोम्यांनी तांकां जेवणाक बसयात। ताणें तशेंच केलें आनी सगल्यांक बसयलीं। तेन्ना ताणें 5 उणी आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन स्वर्गार दोळे लायले, देवाक दिनवासून ते मोडले आनी लोकांक वांटूंक आपल्या शिसां कडेन दिले। सगलीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलोले कुडके एकठांय करून तांणी 12 पाटल्यो भरल्यो।